निमाण्या जेवणार उंडो हाती घेऊन बापाक तुवें धीन वाचले उंडो मोडून तुझ्याशी सांग वांटून दिवन जेवंक उलो दिलो तूंच जिवीत दिवं सोंडो म्हूण उक्त्यान तुवें उसारले कालवार दोंगरार खोरसार जीव दिवन तें संपूर्ण केले स्वागत 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 सोमिया दुर्बळ ह्या बिडारान भूक तांबय तूं तान भागय तूं सगळ्यांच्या कुवरान. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, बाळक जेजूचे पुणशेत भिकन कट्टे हांगसर फायज जावच्या कार्मेल किरणाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसांत आमी येवकारिस्ताच्या वयर थोडो नियाळ आमी करतले. येवकारिस्त म्हळ्यार मीस आनी मीस कितें कशें तें भेटोवचें तें आमी जाणा पूण हाचो अर्थ आनीकय गुंडायेन चिंतून नियाळून आमचे मीस आमच्या सदांच्या जिवितांत फळादीक जावं दी म्हणलो उद्देश आमचो. हांव ल्हान भुरगो आसतना सकाळचे इगर्जेची घंट मारतना म्हजी माय येवन उठयताली. हाळे रे इगर्जेची घंट मारली, मिसाक वचूंक वेळ जालो आनी हांव थंयसरच उठोवन बेगीनच मिसाक धांवतालो आनी दिसान दीस अशेंच जातालें. पूण कित्याक मिसाक वेचे, कित्याक हांवें सदांचे मिसाक वचूंक जाय ताचे वयर कितेंच केन्नाय हांवें नियाळ केल्लो ना. जावं पुरो आल्ताराची सेवा करून आल्तार भुरगो जावंक हांव गेल्लो जावंक पुरो. ह्या विगारान सदां मिसाक येवंक सांगला तशें हांव गेल्लो जावंक पुरो. पूण मिसाक गेल्ल्या वरवीं कसलो फायदो म्हज्या जिवितांत जाता, कसले आत्मीक नवीकरण रुपांतर म्हज्या जिवितांत जाता म्हळ्याची खबरच म्हाका नातली. हांव वेतालो वय पूण ते कित्याक खंयच्या कारणाक ह्या ताच्या वरवीं खंयचो फायदो म्हज्या जिवितांत मेळटा हाचे विशीं हांव न्हय नासलो. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी हर एकलो मिसाक वेता हे खंडीत. हर एकलो आमी आयतराचे मीस सुकय नासतना आमी वेता मिसाक वचून ते मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. जावं पुरो आमच्या मतींत आयतार सुंत भगेवनपणांनी सांबाळी जाय, मीस सुकोवंक नजो असले शिकोवन आमच्या मतींत आयल्या वर घाल्या जावं पुरो. जावं पुरो आमकां जायत्यांक मिसाक गेल्ल्या वरवीं जावचे ते एक बदलावान ते आमकां कळ्ळी जाल्या जावं पुरो. आमी आमच्या जिवितांत अनुभवसल्या जावं पुरो. मिसाक गेल्यार कसलो एक दुसरोच अनुभव आमच्या जिवितांत आयला जावं पुरो. जायतीं जाणां आमी सदांच्या मिसाक सुखानासतना वेता. सकाळचे जावं पुरो खीम पावस हिंव खंयचेय लेखी नासतना सकाळी 6-6:30 वरांच्या मिसाक आमी सदांच इगर्जे भितर आसून मीस भेटोवंक आमी प्रयत्न करता जावं पुरो. आनी अशें सदां मिसाक येवच्या जायत्यांनी अशें सांगलें हांवें आयकलां. ह्या म्हजेच लागीं सांगलां तें कितें म्हळ्यार फादर सकाळीचो दीस मिसा वरवीं सुरवात केल्यार तो दीस वेगळोच. एका विचित्र रितीचो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता. सगळो दीस बरो जाल्ले बरी जाता. सकाळींचे तो वेळ मिसा वरवीं आरंभ केल्यार
त्या दिसा करूंक अशें काम सगळें बरें जाता. एका रितीची मतीक संतृप्ती लाभता, समाधान लाभता. अशें जायत्या लोकांचो अनुभव जायत्या नाना रितींनी जाला आनी आसा. मिसाचो अनुभव दुसरोच, कित्याक मीस जावन आसा एक पवित्र बलिदान. मीस जावन आसा मागण्यांतले अतिश्रेष्ठ मागणे. मीस जावन आसा सर्ग भुंय वयर येवचो वेळ. कित्याक थंयसर देवूच आमचे मुखार त्या उंड्या आनी वायना रुपार हाजीर जाला. अशें म्हणटासर मोगाच्या भावनान भयणीनो, हर एका कातोलीक क्रिस्तांवाक मीस ताच्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेता. मीस ताच्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेवन त्या मिसांत तो खरेपणी वांटो घेवंक प्रयत्न करता. मिसाकेचे म्हळ्यार थंयसर त्या इगर्जे भितर देवा संगी आमचो वेळ करचो आनी त्या मिसा मुखांतर, त्या पवित्र बलिदाना मुखांतर देवाची कृपा धराळ मापान आमच्या जिवितांत आमी घेता. कित्याक मीस जावन आसा मागण्यांतले अतिश्रेष्ठ मागणे. अशें म्हणटा आसतना मीस आमी कोंकणींत मिसाक मीस म्हणटा. इंग्लीश भाशेंत मिसाक मास म्हणटात. हिंदी भाशेंत मिसाक मिस्सा म्हणटात. कन्नडांत आमी मिसाक पवित्रा बलिपूजा म्हणटा. तशें म्हणटा आसतना मीस, मास, मिस्सा असो अर्थ कितें, कशें हो शब्द आमच्या ह्या मिसाक, ह्या पवित्र बलिदानाक कसो आयलो. मीस म्हणलो शब्द लॅटीन भाशेंतल्यान आयला. मिसाच्या अखेरेक याजक कितें म्हणटा, वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हेच उतर लॅटीन भाशेंत अशें आसा, इते मिस्सा एस. तशें म्हणजे भायर धाडूंक, वचून भायर वचूंक. कित्याक ह्या मिसाच्या बळान, ह्या मिसाच्या फळान, ह्या पवित्र बलिदानाच्या सक्तेन भायर वचून जेजूची शुभवार्ता आमी परगट करूं. हांगासर आमी उगडास हाडूंक जाय. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, वसात संवसाराच्या हर एका सुवातेन आनी म्हजी सुवार्ता तुमी परगट करात. वसात आनी सुवार्ता परगट करात. आनी तोच एक संदेश आमकां मिसाच्या अखेरेक मेळटा. लॅटीन भाशेंत इते मिस्सा एस म्हणजे भायर धाडूंक, शुभवार्ता परगट करूंक. आनी हाचे वरवीं मीस म्हणलो शब्द आमकां लाभला. सांगले भशेन लातीनांत मिस्सा, इंग्लिशांत मास, हिंदींत मिस्सा. अशें आमी पवित्र बलिदानाक येवकरिस्ताक आमी नांवान आपयता. मीस म्हणटा आसतना आमकां उगडास येता जेजूच्या त्या निमाना जिवनाचो. शुभवार्ता म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत, मार्काच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत आनी सांपावलान कोरिंथींक बरयल्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू कश्ट सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या शिसा संगी तो जेवणाक बसलो आनी त्या जेवणाच्या वेळार सोम्यान हो पवित्र सक्रामेंत ताणें स्थापीत केलो. आपणाचे कूड आनी रगत थंयसर स्थापीत करून ते तांकां वांटून दिलें. आनी हो एक घुर्त
कितें आसूं की म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा आपूण त्या खालवार दोंगरार खुर्साच्या त्या कश्टा मरणांत आपलो प्राण जीव संवसाराक दिवचो तो उगडास ह्या जेवणा वरवीं सदांच उरोवंक जेजून हो संस्कार ताणें घडलो. आनी त्या जेवणार जेजून आपल्या हातांत उंडो घेतलो आनी दिन वासून ताणें तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन ताणें म्हळें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तशेंच ताणें आपल्या त्या पवित्र हातांत त्या वायनान भरलेली काल्स ताणें घेतली आनी देवा बापाक दिन वासून ताणें म्हळें, घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या संस्काराची ही काल्स तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ती आवरतली. म्हणून त्या दिसा उंडो आसलेले ते जेजूची कूड करून वायन आसलेले जेजूचे रगत जावन शिसांक ताणें वांटले आनी हसू एक संभ्रम आमी हर एका मिसांत आमी संभ्रमता. आनी हो उगडास कातोलीक पवित्र सभा हर एका मिसांत परतून परतून उगडासाक हाडटा. आनी आनी ह्या समयार तो उंडो ते कितें आमी भेटयता ती जेजूची कूड जावन बदलता. तो वायन कितें आमी भेटयता ती जेजूचे रगत जावन बदलता. कशें? पवित्र आत्मो त्या उंड्या आनी वायनाचेर येवन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी त्या याजकाच्या मध्यस्थीकेन तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. जेजू म्हणटा जोवांच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 51 तावन 55, हांव जावन आसा जिवंत उंडो, सोमसा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवंत उंडो. कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो आनी तो उंडो जो हांव दिता ती जावन आसा म्हजेच मांस, संवसाराच्या बऱ्यापणा पसत आनी संवसाराक जीव दिवचो तो उंडो. कित्याक म्हजे मांस ते खरें खान आनी म्हजें रगत ते खरें पिवन म्हणटा सोमी. त्या देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो, ह्या उंड्या आनी वायनांत जे कितें आमी आल्तारीर समर्पिता याजका संगी तांतू थंयसर जेजू नीज देव जावन नीज ताचें हाजीरपण आसा म्हणून आमी फाती येता आनी आमी फाती येवंक जाय. आनी हातून जेजू सगळोच तो हाजीर आसा आनी हे आमी संभ्रमता आनी ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां ताचो अनुभव आमकां मेळटा आनी आमी आमचे ते मिसाचे ते बलिदान पवित्रपणी आनी बऱ्यान आमी संभ्रमूंक आमकां सादी जाता. भगवंत सांत आंब्रोज तो म्हणटा, जर जेजूच्या उतरा वरवीं जे कितें नातलें जावंक शकता तर जे कितें आसा तांतून बदलावन घडोवंक कांयच कश्ट ना. कित्याक देवान कांयच नातल्या कडेन हो संवसार पवित्र सोबीत संवसार आनी तांतो असले सगळे ते रचले तर उंडो आनी वायन आपणाचेच कूड आनी रगत करूंक कश्टगी खंडीत ना, खंडीत ना. जेजून आमी हर एका दिसा हर एक पावटी आमी असलो संभ्रम आमी करून त्या उंड्या आनी वायनांत त्या उंड्या आनी काल्सींत आमी भाग घेवन ताच्या कुडी रक्ताच्या त्या भासवणेंत आमी भाग घेवंक जेजू आमकां आपोवन दिता आसतना खंडीत जावन त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जे कितें याजक त्या मिसाच्या बलिदानांत मागता त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ही पवित्र कूड आनी रगत जावं दी म्हणून मागता आनी आमी त्या याजका संगी मागता ते सगळे
खंडीत जावन देवच ते बदलावान हाडटा म्हूण आमची पातयेनी ही जावन आसा आमची पातयेनी. त्या देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो, मिसाचें बलिदान म्हणटा आसतना असलो एक अनुभव आमच्या जिवितांत जावंक जाय. थंयसर जाता मॅजीक न्ही, थंयसर जाता कांय दुसरें कितेंच न्ही, फकत तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. आनी ही कूड आनी रगत जावंक आमची पात्र आसा. आमी खालतेपणी धिनवासनेन भक्तीपणान आमी हरी एकल्यान त्या मिसांत भाग जावंक जाय. आमी मेतेर जावंक जाय. फकत आमी थंय वचून पळोवचें न्ही. आमी कितें मामुली सांगचें आसा, आमी मीस आयकूंक घेवची, सूख समजनी. आमी मीस आयकूंक वचना, आमी न्यूज आयकूंच. काल स्टोरी कोणी कोरी स्टोरी सांगता जाल्यार काणी सांगता जाल्यार आयकूंची आमी, पदां आयकूंची आमी, पूण मीस आयकूंचे न्ही. आमी मिसाक वेचे, इगर्जेक वेचे, मीस आयकूंक न्ही. मीस आमी भेटोवंक, त्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक, त्या पवित्र संस्कारांत हांव वांटेली जावंक आमी वेचे. ते देखून असले एक चिंताप आमी पयस करूंक जाय. मीस आयकूंकचे न्ही, कारण मीस भेटोवंक आमी वेचे. पवित्र बलिदानांत आमी वांटेली जावंक वेचे. अशें जाताना आमी फकत थंय इगर्जे भितर आमी उबे रावचे, बसचे, बापाचे पुताचे काडचे, या कितें थोडी उतरां म्हणची, तितलें मात्र जायना. जेन्ना हांव भाग घेता तेन्ना हांव संपूर्ण रितीन भाग घेता. पळयात, एका खासदाराक आमी गेल्या तर जर म्हाका त्या खासदाराच्या आखरेक डान्स करूंक आशा जाल्यार हांव हो मनीस पळयता, तो मनीस पळयता अशें म्हूण चिंतून रावल्यार म्हाका डान्स करूंक जायना. जर हांव कांयच कोण आसा म्हूण पळयनासतना म्हजी आशा, म्हजी उर्बा कितें म्हळ्यार हांवें डान्स करूंक जाय म्हणून हांव त्या डान्स फ्लोरार वचून डान्स केल्यार म्हजें डान्स बरें जाता. हांव त्या डान्सान पात्र गेल्लें बरें जाता. तशेंच मोगाच्या भावनेन भिन्न मिसाच्या बलिदानांत आमी आसतना आमी फकत थंय पळोवंक वेचें, कितें जाता म्हूण आयकूंक वेचें न्ही, बगार तांतूं आमी पात्र घेवंक जाय. हर एक उतरां जें कितें आमी उसारता, जावं पुरो तो याजक कितें उसारता, मागणें करता, सुरवातेतावन अखेर पर्यंत आमी तांतूं वांटेली जावंक जाय, तांतूं भाग घेवंक जाय, तांतूं क्रियात्मक रितीन आमी भाग घेवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत मिसाचो अर्थ आमी समजून घेता आनी मीस कशें आमी भेटोवंक जाय, ताचें फळ, ताची कृपा, ताची बेसांवां कितें आमकां मेळटात तें आमी भोगूंक आमी सोदता. ते देखून आमी पयल्यान पयलें मिसाचो महत्व आनी मिसाचें तें महत्व तें आमी समजून घेवया. तेन्ना खंडीत आमी भेटोवचें मीस तें फळाभरीत जातलें, क्रियात्मक जातलें, आमच्या जिवितांत नवें खराण येतलें. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो, यमच्या हप्त्यांत आमी पळोवया मिसांत दुसरे दुसरे भाग कितले आसात आनी त्या भागा वयर थोडो नियाळ आमी करून मिसाचे अदीक समजणी आमी जोडया. देव बरें करूं.
तुका वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर Jesu barka naman tuka Jesu barka wandam tuka besawam chegal wale kurpesa wingin tuja sada samandava besawam chegal wale kurpesa wingin tuja sada samandava Dupont सांडून आयलो या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेवन आयलोय तूं सूर्या परी Jesu barka naman tuka Jesu barka wandam tuka besawam chegal wale kurpesa wingin tuja sada samandava besawam chegal